हांव त्या मुद्द्याचेर वता की युगांक दिस इज अ व्हेरी क्रुशल थिंग की तुमी म्हळें की वेदर वी आर रियली अ मॉडर्न इकॉनॉमी. म्हाका याद जाता गिरिराज बाब त्या पॅनलाचेर आशिल्ले. आमी इलेक्शनाच्या एक 4-5 म्हयन्या पयलीं सर्वे केल्लो आनी त्या सर्वे भितर लोकांक विचारिल्लें की बाबा तुमचे खातीर सगळ्यांत व्हडलो इशू कितें. एंड द फर्स्ट इशू जो तेन्ना दिसून आयिल्लो तो म्हळ्यार अनएम्प्लॉयमेंट. आनी अनएम्प्लॉयमेंट म्हळ्यार सरकारी नोकरी. सो तुम्ही म्हळ्यार की डिग्निटीच्या बाबतीत स्टेबिलिटीच्या बाबतीत पळयतात आनी सरकारी नोकरी आमकां जाय असो एक लोकांचो अट्टास आसता. पूण जर 20-25 वर्सांच्या वयाच्या भुरग्यांक फक्त सरकारी नोकरी हेंच जर तांच्या आयुश्याचें ध्येय जालें जाल्यार एक समाज म्हूण आमी चुकतात काय राजकीय वेवस्था चुकता एक इन्स्पिरेशनल पिढी तयार करपाक. एक गजाल आमी स्पश्ट पळोवपाक जाय. हांवें पयलीं तेच म्हणिल्लें देर हॅज टू बी सम ओनरशीप ऑफ दीस सिच्युएशन की ही परिस्थिती हाडल्या कोणें केल्या कोणें. अशी परिस्थिती नाशिल्ली की पयलीं आज जर ग्रामीण वाठारांत वचत आनी भुरग्याक जर विचारीत तो खंय तरी पॅकेजिंगाचें काम करता इंडस्ट्रियल इस्टेटीन वचून पण ताका विचारलें कितें करता रे तूं सो तो म्हणटले आपूण कांय करिना. ताज्या तकलेन कितें एम्प्लॉयमेंट म्हणजे गव्हर्मेंट जॉब. इट कॅनॉट बी अ प्रायवेट जॉब ऑर एनीथींग. बट ही सिच्युएशन पयलीं नाशिल्ली. पयलीं जो तुगेलो 90च्या दशकान जो आमकां ओवरऑल ज्या पद्दतीन आमी इंडस्ट्रीज हाडल्यो ज्या पद्दतीन प्लॅनिंग जाल्लें. आतां फॉर एक्झाम्पल मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्रीचें जर आमी विचारलें ACGL कंपनी आमी वाळपय 70 हाडली. थंय एम्प्लॉयमेंट मेळप वॉज अ कायंड ऑफ अ डिग्निफायड एम्प्लॉयमेंट एका वेळार. सो अशे तरेच्यो आमी इंडस्ट्री ऑर तें वातावरण हें आमी तयार करपाक हें आमी अनसक्सेसफूल जाले हें आमकां मान्य करचें पडटलें. दुसरी गजाल वाय आमचो आयचो भुरगो गव्हर्मेंट जॉब होच अल्टिमेट ध्येय धरून रावता. एंड दीस इज नॉट अबावट की जो कोण ड्रॉप आउट आसा कमी शिकिल्लो आसा तो ताजे पासून न्ही. हायली एज्युकेटेड जे हायर एज्युकेशनान आसा जे डिप्लोमास करता प्रोफेशनल हातून आसा दे ऑल्सो अप्लाय फॉर युअर LDC आनी बाकीच्यो सगळ्यो म्हणजे गव्हर्मेंट पोस्टां खातीर. हें कारण कित्याक जाता इज बिकॉज की आमची एज्युकेशन सिस्टमीन आमी एक कॉम्पिटिटीव कल्चर जें आमकां तयार करपाचें आशिल्लें. जे वेगळे वेगळे एवेन्यूज जे आमी आमी विद्यार्थ्यां मुखार जे दवरपाक जाय आशिल्ले ते आमी दवरपाक अनसक्सेसफूल जाल्या. एंड दीस इज द थिंग. आनी दुसरी गजाल जी एज अ प्रोसेस आय थिंक पॉलिटिकली जर ताजो आमी हाजो अर्थ जर काडीत न्ही जर जशें रेव्होल्युशनरी गोवन्साक 10% जर वोट मेळ्ळा वीच वोट इट इज अ डिसइल्युजन्ड वोट. म्हणजे जो ज्या भुरग्यान एंटायर हांव काँग्रेस BJP म्हणना एंटायर ह्या वेवस्थेच्या विरोधांत सध्याच्या एस्टॅब्लिश्ड व्यवस्थेच्या विरोधात एब्सोल्युटली. अँड दीस इज अ डिसइल्युजन्ड वोट. आनी हे हाजे आमकां राजकीय रेपरकेशन आज आमकां दिश्टी पडपाक लागले. म्हाका अजय एक गजाल सांगता तुमी जेन्ना सांगतात की गिरिराज बाबान एक मुद्दो काडलो की तुमी सांगतात की तुमकांच कळ्ळें की इतली वॅकन्सीज आसात. मागीर अशी जॉब फेर जाल्यार वायट कितें नंबर 1. नंबर 2 की ही जी मानसिकता आसा की सरकारी नोकरी म्हळ्यार एम्प्लॉयमेंट एनीथींग एल्स इज कायंड ऑफ सेमी एम्प्लॉयमेंट ऑर अंडर एम्प्लॉयमेंट. ही जी मानसिकता आसा तरणाट्यांची ताजे विशीं तुमी कितें सांगतले. हांव ते क्लॅरिफाय करूंक सोदता. ज्यो वेकन्सीज हांवें नोटिफाय केल्ल्यो त्यो कंपनी थंयसर नाशिल्ल्यो. खंय तुमकां जसो की ACGL आसा म्हटल्यो नात दुसऱ्यो पुचमास्टर आसा तश्यो कंपनी थंयसर CSI म्हणून उबे नासल्यो. आमचे ते इन्स्टिट्यूट आसल्यो. मागीर तुका कंपनी कळपाक जाल्यार तुका जॉब फेराक येवचें पडटलें. लायनीक रावचें पडटलें. 2-3 वरां त्रास काडचे पडटले वतान रावचें पडटलें आसलें. आनी स्लेवरी खातीर म्हणटा आमी ह्यो जर सिंगल विंडो प्लॅटफॉर्मान पयलीं ते गोवा एनआर वेबसायटीचेर येयल्ले म्हाका घरा बसून कळटलें आसलें की खंयसर कंपनी CSI म्हणून. आनी असो तो आनी केलाय. ही एम्बिशियस वेबसायट हा गोवा ऑनलायन थंयसर आसा हे प्लॅटफॉर्म लिस्ट ऑफ अवेलेबल वेकन्सीज मागीर कंपनी नोटिफाय करपाचे. मात थंयसर ते हे दिसना आमकां खंय तरी थंयसर. सो लाचारी तुमी म्हणटात जॉब फेर एक वटच्यान केले पण त्यो गजाली जर ऑनलायन ट्रान्सलेट जालना बरोबर जाल्यार ताजो जाय तितलो फायदो जावचो ना. कित्याक हे 2020 CMन सांगलें की गोवा क्रिएट सिंगल विंडो प्लॅटफॉर्म फॉर जॉब. तितून गव्हर्मेंट आसा सेमी गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट कंपनी आसा. प्लस एक कंपनी जेन्ना आमी एज अ प्रोफेशनली कंपनीज पळयता आनी तेंचें काम पळयता तेंच्यांनी तेंचे कितल्यो वेकन्सीज आसा त्यो धाडपाक जाय. आनी लेबर एंड एक्सचेंज तेंचो रिटर्न आसता क्वार्टरल रिटर्न थंयसर मॅन्डेटरी करपाक जाय. कितल्यो तेंच्यांनी घेतल्यो कितल्यो तुमी एडवर्टायज केला कितल्यो हे आसा. असो लोकांक आपूण थंयसर 3-4 वरां थंयसर वताक धरप आनी मागीर धाडप. कित्याक तुमी डेटा पळयत जाल्यार तुमी म्हाका दिसता 500 कितें मेळ्ळा ते आनी बाकीचे शॉर्टलिस्ट जाला म्हणटा. आनी लाचारी कित्याक. आनी सेकंड मुद्दो म्हणटा आमी की
तरणाट्यांक गव्हर्मेंटूच कित्याक दिसता, कित्याक जाल्लें कित्याक प्रायवेट कंपनीजान जॉब सेक्युरिटी तशें तांकां तें मेळना आनी एक्सप्लॉयटेशन हांगसर हें आसा की अशें आसा की तूं HR जावं ना दुसरो आनी कोण जावं ते चडशे बायले आसता ना आनी कोण आसता प्रायवेट ऑर्गनायझेशन आनी तिंका एक्सप्लॉयटेशन भरपूर जाता. म्हाजे एकटे फ्रेंड आसा ते MA इकॉनॉमिक्स केला तेणी आनी ते एज अ रिसेप्शनिस्ट म्हणून ते 12,000 पगार करता. इमॅजीन की 12,000 ते काम करता MA इकॉनॉमिक्स करून. सो असले तांकां ती आशा दिसना की प्रायवेट कंपनीन ते जातले म्हणून मोठ तांकां एक्सप्लॉयटेशन. हो जो मुद्दो आसा गिरिराज, जाल्यार 2 पॉयंट्स. एक वेळार सरकारान ही जी इंटिग्रेटेड ऑनलायन सिस्टम केल्या ती एक्टीव जावप हो पयलो मुद्दो. दुसरो मुद्दो की जो रोबस्ट इकॉनॉमीचो आनी मॉडर्न इकॉनॉमीचो मुद्दो युगांकान काडलो की वी हॅव फेल्ड इन क्रिएटींग अ रोबस्ट आनी मॉडर्न इकॉनॉमी, जाका लागून आमचे बरे शिकिल्ले भुरगे एक तर गोंयचे भायर वतात, नाजाल्यार जशें अजय सांगता हांगाच जी कितें तरी कमी पगाराची नोकरी मेळटा तातूंत भितर रावतात आनी मागीर गव्हर्मेंट जॉब सोदतात. डोंट यू थिंक देर इज अ लार्ज रोल ऑफ पॉलिटिकल एस्टॅब्लिशमेंट और पॉलिटिकल विजन in understanding this situation and taking steps to resolve it? सी हे इलेक्शन जातकूचच न्हय, पण हांव इलेक्शनाच्या पयलींच्यान सांगीत आसा की खंय तरी न्हय एक म्हणजे म्हाका दिसता लोकांक खरें कितें तें सांगचें पडटलें. म्हणजे एक देर इज अ सेयिंग इन इंग्लीश की इफ यू गिव अ मॅन अ फिश यू फीड हिम फॉर 1 डे, बट इफ यू टीच अ मॅन हाऊ टू फिश यू फीड हिम फॉर अ लायफ टायम. तर म्हाका दिसता खंय तरी हे स्कील डेव्हलपमेंट आसत किंवा हे व्हेरियस डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स आसत. म्हणजे मोपाचें हांव परत उदाहरण दिता. म्हणजे किशोर नायक गांवकार जो तुमच्या गोवन वार्ता लायव्हाचो एडिटर आसा तो म्हाका दिसता वॉसिफरसली हॅज बीन फायटींग फॉर रायट्स फॉर पेडणेकार आनी गोंयकार. काल तुमच्याच त्या सिस्टर पब्लिकेशनाचेर न्यूज आसा की 1,126 जॉबांतले 855 हे पेडण्यान गेल्या आनी बाकीचे काही गोंयकार आसा. तर म्हाका दिसता जर मोपा एअरपोर्ट जर जावच नाशिल्लो ह्यो ज्यो ऑपॉर्च्युनिटी, दिस इज वॉट आय एम टॉकिंग अबाउट एट द प्री लॉन्च. म्हणजे मोपा इज इन सो मेनी फेजीस की एज इट कीप्स ग्रोईंग म्हणजे अनेक एअरफिल्ड येतली. हे सगळें जायना बरोबर इमॅजीन कितले ऑपॉर्च्युनिटीज येतले ते. आज आमचे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड घ्या, एका टायमार कशें जाल्लें इट वॉज एनविसाज टू बी अ सिंगल विंडो, बट खंय तरी सरकारच्या लक्षात आयलें की इट इज नॉट हॅपनिंग. पण आज जर तुम्ही पळयशात ऑलरेडी अ कमिटी हॅज बीन कॉन्स्टिट्युटेड अंडर द चीफ सेक्रेटरी की फाल्यां खंयच्या इंडस्ट्रीक लँड यूज सुद्दां चेंज करून जाय जाल्यार तो रायट IPB कडेन आसतलो, ताका 10 कडेन वचपाची गरज ना. तर अशें कंड्युसिव्ह एनवायरमेंट आतां नवी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आसत दॅट इज ऑल्सो व्हेरी फॉरवर्ड लुकींग. तुमी मुद्दाम वाचा. म्हणजे म्हाका सगळ्यांक एक अर्ज करूंक जाय की तोय तुमी वाचचो. मागीर दुसरें आतां सादें म्हणजे एक फॉरेन्सिक युनिव्हर्सिटी आयली, ऑलरेडी आर्बिट्रेशन युनिव्हर्सिटी आयल्या, किंवा तुमचे आयुष हॉस्पिटल आसतले, हातून इकॉनॉमी ट्रान्सफॉर्म जावची ना काय. सो म्हजें इतलेंच म्हणणें की आमी म्हाका दिसता न्हय एक सेल्फ एंटरप्रिनर म्हणजे एंटरप्रिनरशीप किंवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जॉब सिकर्सूच न जाता आमी जॉब गिवर्स जावपाक जाय. हे म्हाका दिसता आमी खंय तरी एक एकूच पॉयंट म्हणजे काल तुमची जी रावंड टेबल जाली एडिटरांची ताजेर एक परत एक बरो मुद्दो आयलो की तुमकां आज इवन जर्नलिजमान जॉब्स मेळना. म्हणजे आज जशें अजय बाब हय आनी आज जशें अजय बाब सांगता की 2 वरां रावप काय म्हणून. हांव पर्सनली उदाहरण दिता. म्हाका दिसता हांवें खंयच्या इंटरव्यूक 6 वरां काडिल्ले आसा हाज्या पयलीं वेन आय वॉज फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज. सो प्रत्येक गजाल न्हय खंय तरी घरा येवन मेळटली हो म्हाका दिसता जो एटिट्यूड आसा. आनी काल तुमी तुमच्याच चॅनलाची कवरेज पळया. म्हाका दिसता एटलिस्ट 90% ऑफ द फीडबॅक हॅज बीन एक्स्ट्रीमली पॉझिटिव्ह की इट वॉज व्हेरी वेल ऑर्गनायज्ड. 500+ लेटर्स हॅव ऑलरेडी बीन गिवन. ताज्या म्हाका दिसता व्यतिरिक्त खुबशे लोक शॉर्टलिस्ट जाल्या. म्हणजे इट इज नॉट सो इजी की तुम्ही गेले वॉक इन आनी दे वील टेक यू. खूबदां 2-3 इंटरव्यू राउंड जातात. तर म्हाका दिसता की एक गोवा ऑनलायन इज अ व्हेरी गुड सजेशन म्हणजे जे अजय बाबान दिले. पण गोवा ऑनलायन हो परत आमच्याच बाबा आयक मरे तुमकां आरजीचो प्रॉब्लेम कितें आला न्हय, तुमकां कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन करपाचें ना. बीजेपीन कितें केलें की बोवाळ मारप हें तुमचें काम जालां. गोवा ऑनलायन कोणें हाडली? गोवा ऑनलायन ही सिस्टम बीजेपी गव्हर्मेंटान हाडल्या. आनी एज आय सेड की आतां जशे जॉब फेअर जाल्या तशे ऑलरेडी द वर्क फॉर कंपायलेशन. आतापर्यंत कितें जाल्लें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वॉज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू गव्हर्मेंट जॉब्स. बट ह्या सरकारान आतां सगळे म्हणजे प्रायवेट इंडस्ट्री आनी जॉब सिकर्स हांकां एकठांय हाडपाचें.